दागिन्याच्या दुकानात मध्यान राती धैर्यान केल्ली लूटमार शेजारच्या सादूर भांगरकाराक लागून जावंक ना। 8 गुन्हेगारांनी भितर सरपाचो यत्न केलो, सीसीटीव्ही कॅमेरा काळे केले आणि दुकानात प्रवेश करपा खातीर लॉक इबाडले। पुलीस घटणुकेच्या थळार धांवले म्हूण दुबावीत काळखान पळून गेले। अधिकाऱ्यांचेर फातर लेगीत मारले। लागसरच्या रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आणि सुण्याच्या पंगडाच्या मदतीन तपासणी केली। गुन्हेगार सुटकेन उरला तर तपास चालू आसा। भांगराचे शॉप आणि हे ओनराचे घर। ह्या घरान खंय ताज्या गेटी भायर दोरी बांदून ताका भितर दवरलो। ह्या गेटीक भायल्यान दोरी बांदली। दोरी बांदल्यान ओनर भितर उरलो आणि ओनर भितरल्यान बोळ घालता। पुलिसेक बी फोन ताणें भितरल्यान केलो। ताजे नंतर पुलिशेन तेगे दोरी कट करून ताका भायर काडला। लॉक मोडपाक आयिल्ले हे संशयीत चोर आसा। ताणें पळय पारय हाडल्या, पिकास आणि पळय आमचो स्प्रे मारपाक रिफ्लेक्स स्प्रे मारला कॅमेराचेर। ती पळय स्प्रेची बॉटल हाडिल्ली आसता ताणी आणि ते हांगा खंय जेवन बीन गेल्यात। पळय तांगे जेवणाचे पिशव्यो म्हळ्यार आजोल्यान कितली डेअरिंग आशिल्ले चोर आसतले आणि तांकां भंय ना अशें पळोवपाक दिसता। रातीन 2:30 सुमार 2 जावन 28 मिनटार थंड गाडयेचो आवाज येवपाक लागलो 2 खेप। मागीर खिडकी ओपन करून म्हाजी पळयली, कांय दिसलें ना। मागीर म्हाका शटर ओपन जाता आवाज आयलो। सो हांवें आवाज येता म्हणून म्हणटा पळय बेश्टो पुलिसाक फोन मारलो आनी सकयल येयलो। म्हाका कळ्ळें डावट लागलो म्हाजो शटर म्हणून। म्हाका पळोवपाक गेल्यार कोण तरी 6-7 जाण आसले खंय। पुलीस त्या वाटेन धांवन येयले फोन करतकीर पयलीं। तेचे पयलीं ते पेट्रोलिंग करताले, 2 जाण येयल्ले त्या वाटच्यान। ते येयल्ले ह्या वाटच्यान। तेणी पयलीं 7 जाणां तेंचेर ते फातोर बी काडून मारपाक लागले काडून। कोण 8 जाणां 7-8 जाण पुलिसाचे मारपाक लागले काडून। आनी ते काळोख आसलो, फूल काळोख आसलो, डार्क आसलो। सो मागीर ते ताका धरपाक पावले ना। ते कशें केलें गाडी घेवन येयल्ले? काय खबर ना, हांवें पळोवंक ना। म्हाका घरा भितर लॉक आसलो, म्हाजे घर सायडीनूच। तुजो लॉक करून दवरलें? हय, लॉक मीन्स दोरी बांदून गेटी लॉक करून दवरली। दारा दोरी बांदून दवरली? दारा दोरी बांदून दवरली। म्हाका सांग प्रवीण, तुमगे एका सीसी कॅमेरा पळय आहाय हांगा, तेका ब्लॅक मारला तेणी, काळो पेंट मारला। ब्रेक स्प्रे पेंट मारला। तेका लागून तूं घरांत तें पळोवपाक मेळना? ना, घरा पळोवपाक मेळना। थंय ब्लॅक करून दवरला। आनी रातचे 2:30 जे तुवें पुलिसांक फोन करना फुडें पुलीस आयले, पूण त्या पुलिसांनी कितें केलें आनी चोरांक कितें केलें सांग मातशें? खूब पुलीस येयले एक्चुली, PSI बी खूब जाण येयले एक्चुली। आनी सगळे जाण सोदपाक गेले चारय वाटेन। त्या वाटेन आनी खंय रातकान काळखासून सोदपाक गेले। कृष्णा हांगा रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आनी मामलेदार म्हणटा पळय त्या वाटेन एक एक्सेस आसा पांय वाट, त्या वाटेन गेले सोदपाक। मागीर त्या वाटेन सुमरा वाडो म्हणून एक आसा पळय, थंय शिंगाळे म्हणून त्या वाटेन बी गेले भायर सरपाक शकता म्हणून। तें खंयच मेळूंक ना। आनी तेणी नाकाबंदी बी कर म्हणून सांगली, की म्हाका आयडिया ना सोदपा खातीर। आनी बॉन्ड्रीची पण सांगलें एक्चुली कांगडा बॉन्ड्रीचेर। प्रवीण, तुगे दुकाना मुखार आतां तांचें जेवण, चोरांचें जेवण प्लस तांची पारयो आनीक ती हत्यारां थंय आसा, तुमी तांकां हात बी लायला? आनी म्हाका सांग, तूं दोरी बांदून घालता तेन्ना कोणी सोडले तुका? हांवें घरांतल्यान बोवाळ मागीर पुलिसां आपयलो, म्हाका ओपन कर म्हणून, की हांव दार ओपन भायर वचपाक मेळना जालें म्हाका। आनी त्या नंतर पुलीस हांगा चोरां फुडें गेले? हय, मागीर एकटो म्हाजे फाटल्यान म्हाका ओपन करपाक येयलो आनी एकटो ताजे फाटल्यान धांवलो। ओके, अडेचांक खबर न्ही? हय, 2 डावट भितर कोणाचेर आसा तसो? डावट बी तसो कांय ना, कांयच कळना। 7-8 जाण कोण ते आसा, कोण अशें रँडमली अशें शॉपार चड अशें कोण येवंक ना। आनी तुमची ज्वेलरीची शॉप भर बसली आसा, बाजारां आसा, सेफ ना दिसना तुमकां सेफ ना? मातशी म्हाका दिसता पेट्रोलिंग मातशी वाडोवपाक जाय। आतां न्यू इयर म्हणटकीर आनी मातशे चड चोर भोंवतात। न्यू इयर लागीं पावना, 1 म्हयनो सुरू ना आतां ऑलमोस्ट। मातशें कितें जाता म्हणटा पळय एटलीस्ट 12 ते 4 पर्यंत एक पेट्रोलिंग आसपाक जाय एक मनशाची। हो मेन बाजार आनी कांय ना हांगा पळय, त्या वाटेन चड व्हडलें कांय ना। एक 2 सारके इक्विपमेंट बी आसला बरें रातीन। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।